सो तुनी खोरो सगल्या काळजान इसमूक तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता. मार्कूचे शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती तो सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सूं जोरान आंतुन्नार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसलोल्यांक ताचे सरशी हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सा बासांचे खूब बोलिकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. दुसरी सकाळीं अजून कालोक आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एक एकसुरे जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदूंक गेले आनी तो मेळटोच तांणी ताका म्हणलें, सगलो लोक तुका सोदता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया. थंयसर हांवें शिकोवण दिवंक जाय, कित्याक ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी उपदेश दितालो आनी देवचाराक धांवडायतालो. देवाचें उतर हें.